लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागली गाय रामुल्या गोग्यात शामुली गाय लोकशाही अरे तू आज बेगीनचो पावलो? आज बेगीन पावलो कित्याक आज शाळेन जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन आशिल्लें. कॉम्पिटिशन आशिल्लें? हय. तशें जाल्यार तुका इनाम फावो जाला आसतलें. म्हाज्या एका प्रश्नाची जाप चुकली बाप्पा. कसलो प्रश्न रे तो? ताणी विचारले राम सेतू कोणी बांदलो? मागीर तुवें कितें सांगलें? हांवें सांगलें राम सेतू वानर सेनेन बांदला म्हणून. मागीर ताणें विचारलें वानर सेना? खंयची वानर सेना? महाराष्ट्रातली शिवसेना बी ती गोंयांत आयला तिका बी तूं वानर सेवा समजना वरे काय विचारलें म्हाका. मागीर हांवें सांगलें श्रीरामाची वानर सेना. मागीर कितें म्हणलें रे ताणी? ताणी विचारलें तूं वर्तमानपत्र वाचता मरे? सरकारान राम नाशिल्लो अशें सांगिल्लें. तुवें वाचलें ना? शी आपा राम सेतू कोणे बांदलो आनी कोणे मोडलो रे? अरे राम सेतू मरे बीजेपीन बांधलो आणि काँग्रेसीन मोडलो. कोणे कोणेन बांदलो आनी कोणाचो हात मोडलो रे? अमृत्या तुका मुगो हाली सारखे कमी आयकूंक येता. यो भितर बसूया. कोण सांगता रे म्हाका कमी आयकूंक येता म्हणून? ह्या दिसांनी तर म्हाका नवे नवे गजाली आयकूंक येता. कसल्यो गो बाये त्यो? आमच्या थंयचो तो शेजारी पांडुरंग आसा न्ही, तो कितें म्हणटालो जाणा मरे दुत्तू अप्पा, आमच्या खंय दिगंबर आले सरकार खंय केन्नाय राम राम म्हणटले. अशें तुका त्या पांडुरंग मडकयकारान सांगलें कितें गो? आनी ताणें पांडुरंगान खंय सांगलां जशे रामाच्या वानरांनी रामाचें नांव फातराचेर बुडोवन ते समुद्रात उडयल्ले ते बुडले ना न्हू, त्या प्रमाणे जर आपल्याक मंत्रिमंडळात घेत जाल्यार खंय दिगंबर कामत सरकार बुडचें ना. आपूण खंय ताका वाचयतलो तो अशें म्हणटा. पांडुरंग पांडुरंग. आता म्हाका परत सोबेक वचचें पडटलें तर. कसली सभा गो? जेन्ना मडकयकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचे आसले तेन्नाय अशेच लोकांक गाडयांनी भरून भरून त्या सभेक व्हेल्ले. आतांय सभा जाली दिसता. तेन्ना लोकांनी उलयल्ले मडकयकाराक समज मंत्रिमंडळांतल्यान तर काडून उडयले न्ही जाल्यार आमी पेटून उठतले, ओगी रावचे ना म्हणून. कोण मुगो पेटून उठला ना कळ्ळें तुका? सगळे त्या वेळार ओगी रावले. आता लोकसभेची निवडणूक आयल्या न्हू म्हणटकूच बहुजन समाजाची माता मेळूं नाका म्हणून मुगो तांच्यांनी मंत्रिमंडळात परतो पांडुरंग मडकयकाराक घेवपाचो थारायला. मागीर नार्वेकाराक कित्याक काडलो तर? ते मुगो कोणाकूच खबर ना. नार्वेकाराक कित्याक काडलो आणि बाबुशाक कित्याक घेतलो हे कोणूच नको. रामांक सुद्धा हे खबर आसचें ना. आणि हे सरकार मुगो केन्ना राम म्हणीत हे रामांक सुद्धा कळचें ना. दुत्तू बाप्पा म्हाका एक सांग, खरेंच राम आसलो रे? कोण राम गो? जाका गोविंदान उडयलो तो महाराष्ट्रांतलो राम नायक? तो न्हू रे, रामदेव रे. श्वास भितर घेयात भायर सोडात अशें म्हणटा तो रामदेव? न्हय रे, अयोध्येचो राम श्री रामदेव रे, तो खरोच आशिल्लो. ते मुगो रामाकूच खबर. कसली खबर जाय रे आप्पा तुका? खबर म्हणटकूच तू रोखडोच हजर. हा यो बस. तू पयलीं कितें CID खात्यान बी आशिल्लो काय कितें रे? बस बस. आप्पा पुलिसांचे CID खात्याक केन्ना कसल्यो खबरो कळटा रे? चोर चोरयो करीत आसता, पुलिसांक काय सापडात ना. गोंयच्या चोरांनी पुलिसांची कबर बांदल्याशी दिसता. देवळां फोडून देवाक लेगीत चोरून व्हरता आनी पुलीस आमचे न्हिदल्यात. पूण म्हाका एक सांग, देव जागृत असतात अशें आमी म्हणटा, मग ह्या जागृत देवांक चोर कशे चोरून व्हरतात आणि देवळां फोडून देवांक ते कशे व्हरतात? काय हे देव सारखे सुशेगाद आसात? काकड आरती जाल्या बगर जागृत जायना. आप्पा फाटल्या दिसांनी म्हापश्या गणपतीच्या देवळान चोरांनी गणपतीचो दातूच तोडलो
आणि गणपतीक लेगीन फाळयलो. आणि म्हापशेच्या विठोबा रखुमाईचे देऊळ फोडून दोघांकूय चोरून नेली. पुलिसांनी कांयच कशें केले ना रे? केले तर पुलिसांनी कमिटीच्या लोकांक आपयले आणि तांकां विचारले चोरी कशी जाली काय म्हूण. मागीर गणेश भक्तांनी पुलिसांक कितें सांगले खबर आसा तुका अमृत्या? कितें सांगले? तांणी सांगले रातच्या वेळार खंय गणपतीच्या देवळाच्या दाराची कडी वाजयली चोरांनी. गणपती समजलो खंय आपले भक्तच आयले म्हणून खंय ताणें दार उगडले. मागीर विठोबाच्या भक्तांनी कितें सांगले? गणपतीक चोरून गेल्या उपरांत मगो खूब दिसांनी चोरांनी विठ्ठल रखुमाईक चोरली कळ्ळें तुका. आणि मागीर पुलिसांनी जेन्ना विचारलें तेन्ना विठ्ठल भक्तांनी पुलिसांक कितें सांगलें की गणपतीचो सोद लागना पूण विठ्ठल रखुमाईक घेवन सोदूंक गेला आसतलो म्हणून. खरें मरे बुद्धदेवा. आणि मागीर हे आयकून पुलिसांनी कितें केलें जाणा? कितें केलें? देवळाच्या कमिटीच्या लोकांक आपोवन हाडून तापयले आणि तांकां सांगले तुमचे देव तुमीच राखा म्हणून. म्हणून आली देवळा आणि देवाक राखपाक लोकांनी समित्यो काडल्या. सारखे सांगले ते. दोत्तू अप्पा आम्ही देवळान वयता, देवाक गाराणे घालता आणि सांगता आमकां राख म्हणून. पूण आतां कितें? देवाक राखपाचें काम भक्तांचेरूच येवन पडला. सारखें सांगलें तुवें. तूं आनी बरें बुदवण जाला मगो अमृत्या. आणि दोत्तू अप्पा गोंयान पुलीस स्टेशनाचेर गणपती पुजतात न्हू रे? म्हापसा चोरयो जाता म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर सत्यनारायण पूजा सुद्धा मांडली. आनी कितें मागले? आदल्या काळात खंय देव आकाशवाणी करून लोकांक सावध करतालो. पुलिसांनी देवाक सांगले ज्या जाग्यार चोरयो जावपाच्यो आसा पळय तेन्ना आमकां सावध कर आणि फातोडेर आकाशवाणी करून आमकां कळय.